दिवचलच्या भायलीपेट वाठारांत एका बंद घरात चोरी जाली। चोरांनी घरांतली तांब्याची आयदनां मेळून 1 लाखा परस चड किमतीचें सामान फारायलें। सोमारा भायलीपेट वाठारांतल्या नारायण चणेकार हांच्या बंद घरात ही चोरी जाल्या। घराचे जनेल मोडून चोरांनी ही चोरी केली। स्क्रॅप एकठांय करपी बायलांनी ही चोरी केल्या आसूये असो दुबाव आसा। चोरांनी 40 किलो वजनाचो तांब्याचो धोल, मडकी आनी हेर आयदनां फारायलीं अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हे चोरये विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। थंयसर आमचो एक शेजारी फाटलो तो पायणीसून घरा कडेन शॉप दुकान बंद करून गेलो आनी तेणें नोट केलें की 500 बायलां थंयसर बसल्या थंय लगेच चोरी जाल्या पळय आमचे बाजू थंयसर। सो तेणें तांकां हटकलें आनी तापयली। ती म्हणपाक परत तेजे घरा कडेन गेली आनी आपल्याक उदक जाय म्हणपाक लागली आनी तेजेर सो तेणें हांगा आपलें उदक बिकाना चला नासलें म्हणून। सो ती गेली फाटल्यान परत येवन हळू बसली आनी त्या टायमार कोण ना असो पळोवन दनपारचे सगळे न्हिदलेले आसतात न्हय लोक, शांत आसता, तेजो एडवांटेज घेवन तांच्यांनी एक ढोल, एक आदले खड्डो आनी बारीक बारीक जे तांब्याचें सामान आसलें तें फारायलें। साधारण कॉस्ट कितलो आसतलो? तेजो जवळ कॉस्ट 1 लाख रुपया आसतलो। म्हणजे ढोल कितूच आसता? ढोल साधारण 40 किलो आसलो तो, 30-40 किलो आसतलो। भांडो सुद्दां एक 30-40 किलो। म्हणजे लाखा वयर चोरी जाली? लाखा वयर चोरी जाली। पोलीस कंप्लेंट केल्या न्हू? पोलीस कंप्लेंट केल्या। म्हणजे ती कोण तरी बायलां अशी भोंवता तेंच्यांनी आसूंक शकता। हांव हांगासर एक स्क्रॅप वाली आसा जेच्या कडेन जे 21 कडेन बायलां आसा, की कोणाच स्क्रॅप वाल्या कडेन कलेक्शनान बायलां ना। ती म्हणटाली एक तर करासवाड्याचे गँग आसताले जे लमाणी गँग आसा, किंवा एक दोडामार्गावयलो एक स्क्रॅप वालो आहा, ती सुद्दां चोरां कट्टल चोरां। 2 तिणें सस्पेक्ट सांगले ती सुद्दां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।